तुरदाळीच्या प्रकरणात दिसपट्टी नवी कांडा भायर सरत आसा। प्रुडंटाक मेळिल्ल्या डॉक्युमेंटा प्रमाण 242 टन तुरदाळ पेड्ड्यार जावंक कोण जबाबदार ताचो 2021च्या सुरवातीकूच निकाल लागपाचो। तेन्ना कितें जालें पळयात। एफडीएन तुरदाळ पेड्ड्यार जाला म्हूण सांगतकीच ताचो विलो लावंक नागरी पुरवण खात्यान 7 जानेर 2021 दिसा नोट घाल्लो। ताचेर नागरी पुरवण सचिवान 4 म्हत्वाचे प्रश्न विचारून नोट खात्याक परत धाडलो। त्या 4 प्रश्नांच्यो जापो दिवन नागरी पुरवण खात्यान 13 जानेराक परत नोट घालो। मेळिल्ल्या जापोंतल्यान तुरदाळे विशीं कितल्योशोच गजाली मुखार आयल्यो। कांय सोसायटींनी सुवात नाशिल्ल्यान जाल्यार कांय सोसायटींकडेन पयशे नाशिल्ल्यान तुरदाळ उखल्ली ना। 145 टन तुरदाळ सोसायटींनी उखल्ली, तातूंतली फकत 60% म्हणल्यार 10 टन दाळ खपूंक ना। दाळीचो डिमांड आशिल्लो काय ना तुरदाळ खपोवंक खात्यान कितें यत्न केले सचिवान हे सगळे फायलीचेर बरोवन घेतला। सगळ्या स्पश्टीकरणा सयत फायल आयली तेन्ना नागरी पुरवण सचिवान तातूंतल्या सगळ्या मुद्द्यांचो पाठपुरावो करून निर्णय घेवया म्हूण शेरो मारलो। मात तेन्नाचो नागरी पुरवण खात्याचो मंत्री गोविंद गावडेन त्या नोटांतलो फक्त पेड्ड्यार तुरदाळीची पावणी करप काय आनीक दुसरे खंयचेय पद्दतीन ती दाळ तडीक लावप हो पेरा सिलेक्ट करून थंय एक्स म्हणून मार्क केलो। फुडें एक्स मे बी कन्सिडर्ड फॉर एप्रुवल म्हूण शेरो मारून सचिवाचो नोट भायर मारलो। मंत्र्याच्या शेऱ्या उपरांत तुरदाळीचे चौकशेक खो बसलो। मात मे 2021 पावणेच्या प्रक्रियेक मान्यताय घेवंक फायल अर्थ खात्याकडेन पावली तेन्ना कितें जालें पळयात। अर्थ खात्याकडेन मे 2021 पावणेचे प्रक्रियेचे मान्यतायेक फायल पावली। अर्थ खात्यान दाळ हाडचे पयलीं नदरेक हाडिल्ले सगळे मुद्दे परत वयर काडले। नागरी पुरवण खात्याचे नियोजन सारकें नाशिल्ल्यान आनी गरजे परस खूपच चड दाळ घेतिल्ल्यान सरकाराक 1,90,00,000 लाखांचें लुकसाण जालें म्हूण अर्थ खातें सांगता। दाळ घेवचे पयलीं अर्थ खात्यान केल्ली निरीक्षणां नागरी पुरवण खात्यान विचारांत घेतली ना म्हूण अर्थ खातें म्हणटा। कॅबिनेट वा अर्थ खात्याची मान्यताय घेनासतना दाळीची ऑर्थ दिल्ली। सगळ्या गजालींचो आनी परिस्थितीचो विचार करून ह्या प्रकरणात जबाबदारी थारोवपाची गरज आसा म्हूण अर्थ खात्यान स्पश्ट केला। सरकाराक जाल्ले लुकसाण संबंधीत डिफॉल्टिंग अधिकाऱ्यांकडच्यान वसूल करचे म्हूण अर्थ खात्याचो शेरो आसा। अर्थ खात्यान प्रकरण लावन धरिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान प्रकरणात चौकशी करून जबाबदारी थारावची म्हूण शेरो मारून फायल पास केली। ते उपरांत IAS अधिकारी राजशेखरान केल्ल्या चौकशेंत अधिकारी दोशी सापडिल्ल्यान प्रकरण दक्षता खात्याकडेन दिला। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।